कदंब महामंडळान 7 महिने पयलीं पुना गोवा टू पुना रुटाक स्लिपर कोच सुरू केल्ली आणि ताजो डिमांड पळयतकूच आणि लोकांच्या रिपोर्टा खातीर आमी आतां ही गोवा टू धोबी तलाव मुंबय अशी बस सेवा सुरू करता। ही वॉल्वो बस सेवा आसा। पयलीं जी आमची सिटर्स बस आशिल्ली ती आमी कन्वर्ट करून 31 सिटर बेडेड अशी बस केल्ली आसा आणि सगळ्यो सुविधा तातूंत भितर आसा। एअर कंडिशन आसा आणि ही जी बस आसा ती वाया कोल्हापूर मागीर पुणा बायपासान बॉम्बे वतली। ताका लागून लोकांक रस्त्याचेर सुद्दां ताचो त्रास जावचो ना आणि अश्यो सेवा आमी बेंगलोर नंतर हैदराबाद ह्या रुटाकूय 2-3 महिन्यानंतर चालू करतले। बाय डिसेंबर आय थिंक प्रत्येक हाका आमची जी बस वता ती स्लिपर बस आसतली। कदंब महामंडळाचे चेअरमॅन कार्लोस आल्मेदा हांच्या प्रयत्नान आणि आमच्या ऑनरेबल सीएमाच्या आणि प्रयत्नान ह्यो आमकां नवीन नवीन बशी चालू करपाचो आमकां हे मेळटा आणि खूब आज आनंद जाता की खूब तेंपाची पॅसेंजरांची मागणी आशिल्ली स्लिपर कोच जाय म्हणून आनी नवीन नवीन सुविधा कस्टमरांक दिवपाक जावं पॅसेंजरांक दिवपाक कदंबा महामंडळ सदांच फुडें आसा आनी त्या प्रमाणे आमी ही आतां स्लिपर कोच सुरू केल्ली आसा आनी जायते बाकीच्या रुटांनी हावस स्टेशन पळय ज्यो आसा त्या रुटांनी बी स्लिपर कोचांची जी मागणी आसा थंय आमी ती मागणी पूर्ण करपाचो प्रयत्न कदंबा महामंडळ करता।